नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मतदार वळेरेचे पुनरावलोकनाची प्रक्रिया संविधाना प्रमाण आसा. राहुल गांधी लोकांची फटवणूक करपाचो यत्न करता. किरेन रिजिजू हांचो आरोप. वंदे मातरम राष्ट्रगीताक पुराय जाता 150 वर्सां. भाजपा वतीन 7 नोव्हेंबर दिसा आयोजीत जातल्यो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यावळी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मडगांवच्या रवींद्र भवनात मडगांव, फातोर्डा, नावेली आणि कुडतरीच्या लोकांक भेटयले म्हजे घर येवजणेचे अर्ज कम्युनिटीक सहयोग करपाचे केले आवाहन. संकल्प आमोणकार हांणी सांडपाणी आणि मुळावी साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षपद घेतले हातात. धनंजय सोपटे हांणी बालभवनाचो सांभाळ्ळो पदभार. मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानिक पुरस्कार 2025 जैतिवंताची जाली घोषणा. बंगळुरूच्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन हांची जाली निवड. आणि आता खबरो विस्तारान. बिहारात फाल्यां विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यार 18 जिल्ह्यांतल्या 121 मतदारसंघांत मतदान प्रक्रिया घडोवन हाडटले. हे मतदान सकाळी 7 वरांचेर सुरू जावन सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपतले. फाल्यां जावपी वेंचणूक पावण्यार 1314 उमेदवारांचो राजकीय फुडार थारतलो. मजगतीं दुसऱ्या पावण्यार जावपी मतदाना खातीर तरेकवार पक्षाचे म्हालगडे फुडारी प्रचारांत वांटेकार जातात. आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी बिहारांतल्या बांका वाठारांत जाल्ल्या प्रचार सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बिहार हे फकत गरिबांचे राज्य उरनासतना प्रतिभावंत लोकांचे राज्य अशी वळख जाल्या म्हणून खोस उक्तायली. पहले बिहार वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए जो स्वास्थ्य का बजट हुआ करता था वो केवल 700 करोड़ हुआ करता था. बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अब वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है बिहार का स्वास्थ्य का बजट. बिजली का ऐसा बुरा हाल था, बिजली बामुश्किल यदि 2, 3, 4 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. गांवों में लोग लालटेन से काम चलाते थे और सारे हिंदुस्तान में बिहार के बारे में जो एक छवि बनी हुई थी, बिहार तो गरीबों का देश है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों का यह राज्य है, यह धारणा भी बिहार के बारे में बनी हुई कि आज बिहार में हाईवे, बड़े पुल, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है. पटना में जहां कभी मौत दौड़ती थी, आज वहां पर मेट्रो दौड़ रही है. पटना में ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी बिहाराच्या चंपारणात आयोजित भौशीक सभेत उलोवप करतना राज्यात फाटल्या 11 वर्सां भितर उल्लेखनीय उदरगत जाल्या आनी ताका लागून बिहाराची कायापलट जाल्या अशें नमूद केलें. तशेंच तांणी आपल्या उलोवपांत बिहारात उबारिल्ल्या 4 नव्या विमानतळांचो लेगीत उल्लेख केलो. 26 ट्रेनें जो वंदे भारत अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस है, वो 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं. 98 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं. और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बापू धाम मोतिहारी और रक्सौल स्टेशन ये एयरपोर्ट के तरीके का रेलवे स्टेशन बनेगा. इस तरीके का नया युग का रेलवे स्टेशन बनेगा, उसके लिए काम चल रहा है. पटना मेट्रो, इसका उद्घाटन फर्स्ट फेज का हो गया है और इस पर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बन चुका है 4.3 किलोमीटर का. पटना का एयरपोर्ट 12,000 करोड़ रुपए की लागत से जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन करके तैयार होकर के चालू हो गया है. आज पटना की शक्ल उस एयरपोर्ट के बदल चुकी है, इसको हमको समझना चाहिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी भाजपान मतदार वळेरेंत पुनरावलोकन करपाच्या नांवान फटिंगपणां केल्यात असो आरोप करून आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सादरीकरण करतना ही परिशद भाजपा खातीर हायड्रोजन बॉम्ब थारतली अशें म्हणिल्लें. हाचेर प्रतिक्रिया दितना भाजपा फुडारी किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिशद आपूण राहुल गांधी हे आपल्या पक्षाच्यो चुको सुदारच्या परस लोकां भितर फटीचे भ्रम पातळावपाक व्यस्त आसात अशी टिका केली. मतदार वळेरेचे पुनरावलोकन ही एक संविधानीक प्रक्रिया आसा आणि एका थारावीक काळा उपरांत लोकशायेत
पारदर्शकता तिगोवन दवरपाक ही प्रक्रिया घडोवन हाडप गरजेचें अशें स्पश्टीकरण लेगीत किरेन रिजिजू हांणी दिलें. मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए. क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं. देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं. भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है. तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है. इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल राष्ट्रीय पावण्यार खासा कार्यावळीचें आयोजन जातलें. हे विशीं म्हायती दिवपा हेतान आयज दिल्लीच्या भाजपा मुख्यालयात खासा पत्रकार परिशदेचें आयोजन जालें. परिशदेंत पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हांणी शुक्रारा 7 नोव्हेंबराक पक्षा वतीन देशाच्या 150 जाग्यांचेर खासा कार्यावळीचें आयोजन जातलें अशें सांगलें. 7 नोव्हेंबराक सुरू जावपी कार्यावळींत 26 नोव्हेंबर म्हळ्यार संविधान दीस मेरेन सुरू उरतल्यो. वंदे मातरम हे भारत देशाच्या इतिहासाचें प्रतीक आशिल्लें गीत ह्या देशाचे क्रांती आनी देशभक्तीचें प्रतिबिंब जावन आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. 7 नवंबर को पूरे देश में 150 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह पर सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से हो रहे हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर संविधान दिवस तक वंदे मातरम गायन के अलग अलग कार्यक्रम करेंगे. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी आपल्या न्यूझीलंड भोंवडे वेळार थंयच्या व्यापार मंत्र्या वांगडा भासाभास केली. ही भोंवडी दोनूय देशां मदीं व्यापार, गुंतवणूक आनी नवीकरण संबंद घटमूट करपाक फायदेशीर थारतली. ते न्यूझीलंडात साबार कार्यावळींत वांटोय घेवपाचे आसात. तातूंत ऑकलँडात 4थ्या पावंड्याची मुक्त व्यापार समजिकायेची समीक्षा बसकेचो आस्पाव आसा. As we desire our economy to grow, our people to have a better quality of life, a better future for their children, I think friendship and trade and partnership with countries like New Zealand will help our people aspire big, will help our people meet the needs of New Zealand, as well as provide opportunities for our people in terms of business, jobs, capability to learn about better and higher productivity farming back home in India. So we've been trying to, in this trade negotiation, go beyond the traditional tariff negotiations or reduction in tariff to newer ways to expand this relation. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. आप सभी का स्वागत है हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में. फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे कैसे दे बच्चों को संस्कार, वो छोटी वैल्यूज जो बनाती हैं बड़ा इंसान. सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सबसे पहली चीज जो अपने आचरण में लाइए वो है डिसिप्लिन. सुनेंगे दिलचस्प कहानी संस्कार की असली ताकत की. आपने इतना भारी थैला क्यों उठा रखा है? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए. और मिलेंगे 14 साल के
दशरथ के ललन रउआ धनबानी। इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। काल पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात पक्षाची बीज वांगड्यांची बसका जाली। हातूंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मंत्री आनी पदाधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। बसकेविशीं पत्रकारांक म्हायती दितना बसकेंत वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल 7 नोव्हेंबर दिसा आयोजीत जावपी राज्यस्तरीय कार्यावळी विशीं चर्चा जाली। तशेंच गोंयांत जावपी मतदार वळेरीचे पुनरावलोकन, जिल्हा पंचायत वेंचणुको हाचेरूय चर्चा जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। तशेंच 28 नोव्हेंबर दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काणकोणच्या पर्तगाळी मठाच्या कार्यावळींत वांटेकार जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। 7 नोव्हेंबरा दीस पुराय गोंयभर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतले। शाळांनी, तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले। तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा। दॅट इज वन। बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले। ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बीग एक्सरसाइज। 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बीग पार्टी, इट इज इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस। म्हणून ताजेर सगळी चर्चा कशें जाता ताजेर सुरू जालें। जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स ताजेर जाल्यार 14-13 तारखेर इलेक्शन लागलां, सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें जातात। आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचें अनावरण। त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हेच्या कोर मिटिंगेंत जालें। राज्य सरकारान हालींच गोंय सांडपाणी आनी मुळावी बांधावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ले मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज आपल्या पदाचो औपचारीकरित्या पदभार सांबाळ्ळो। ह्या वेळार उलोवप करतना सरकारान केल्ल्या नेमणुके विशीं दादोसकाय उक्तायत आपली कुशळटाय दाखोवपाची ही एक बरी संद आसा अशें आमोणकार हांणी सांगलें। तशेंच बेगोबेग कार्यालयाक भेट दिवन सांडपाणी गळटेचे समस्येचेर तोडगो काडपा विशीं आमोणकार हांणी तयारी दाखयली। आयज जी जबाबदारी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी सिर्वेज डिपार्टमेंटाची म्हाजेर दिल्लेली आसा आनी आयज तेजो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा। आनी म्हाका दिसता की आयज एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आनी एक मोठी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाजेर सोंपयलेली आसा। कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जे सिवेज डिपार्टमेंट आसा ते सदांच जो PWDचो मिनिस्टर आसतालो तोच चेअरमॅन आसतालो आनी ही गेली आतां कितलोसो टायम जालो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजो चेअरमॅन आसलेलो। बट आयज खंय तरी जे हांव म्हणटा एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सिवेज म्हणटा ती आनी हेजे खुबशे म्हत्व आसा। कित्याक आयज लोकांच्या डेली लायफा मध्यें हेजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी तेजे लागून म्हाका दिसता जी जबाबदारी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेली आसा म्हाका एक इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन, म्हाका दिसता ते घेवन जो उरलेलो टायम आसा तेजे भितर ताका जस्टीस दिवपाक लागून आनी ते पूर्ण काम करपाक लागून जे पर्यंत म्हाजे कडेन प्रयत्न जातले ते प्रमाणे हांव करतलो। राज्य सरकारान नेमिल्ले बालभवनाचे नवे अध्यक्ष मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी आयज औपचारीक पद्दतीन पदभार सांबाळ्ळो। ह्या वेळार बालभवनाची जबाबदारी पुराय खोशयेन आपणायतना बालभवनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची कला आनी संस्कृती तिगोवन दवरपा हेतान फुडल्या पिळगेक ताचें गिन्यान दितात तेन्ना ही म्हत्वाची जबाबदारी आपल्याक दिवन राज्य सरकारान आपल्याचेर विश्वास दाखयला अशा उतरांनी दयानंद सोपटे हांणी सरकाराचे उपकार मानले। बालभवनाच्या माध्यमातून जे आमचे फ्युचर जनरेशन जे आसा पुढची बरी पिढी जावची गोंयाचें नांव नो डावट स्वता खातीर कोण ना कोण कितें तरी करतात, आपल्या कुटुंबाचें करतात,
पण गोंयचें नांव आमकां राखपाची गरज आसा, गोंयची संस्कृती आमकां राखपाची गरज आसा. कला आनी संस्कृती गोंयांत आमची जी पयली जाणटेली आमचे उरलेले तितून भर घालून आमकां फुडें वचपाक म्हणजे आमची भावी पिढी जाका आमी म्हणटात फ्युचर जनरेशन ऑफ दीस गोवा अशें आमी करपाक जाय की येस आमकां ते जनरेशन नाका, आज नाका त्या गोष्टी कडेन वता आनी काही स्वार्थी लोक आपल्या स्वार्था खातीर बरबादी कडेन वतात, ती नाका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत कार्यावळीत मडगांव, फातोर्डा, नावेली आनी कुडतरी मतदारसंघातल्या नागरिकांक म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वितरीत केले. ह्या वेळार तांचे सयत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना कम्युनिदादींनी ह्या प्रक्रियेत हाडिल्ल्या आडमेळींचेर टिका करतना कम्युनिदाद समित्यांनी ही बांदकामां करतना कांयच आडमेळी हाडूंक ना जाल्यार इतल्या तेंपा उपरांत सरकार ती घरां कायदेशीर करता जाल्यार विरोध कित्याक असो प्रश्न मुखेलमंत्र्यांनी मांडलो. तशेंच कम्युनिदाद समितींनी गरजेची परवानगी दिवची अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलें. सरकाराच्या जाग्यावेली घरां जर रेग्युलरायज केली, हांच्या पोटान कित्याक दुखता रे? तांच्या पोटान कित्याक दुखपाक जाय? कोणी सांगलेले? जर बांदताले तेन्ना अडोवपाची मागीर ती, तेन्ना अडोवंक ना. आनी आतां कोणाक तरी केशी घालपाक लायतात ती जागा रेग्युलरायज करूं नाका म्हणून. आतापर्यंत आमी पळयता कमुदादी जागेतले आडयतात, तांकां केसी घाला म्हणून सांगतात, सरकारी जागेचे आडयतात. आतापर्यंत केसी कोणी घालूंक लायल्या? हेका जो विरोध करतात तांच्यांनीच केसी घालूंक लायल्या. विधानसभेन ज्यांच्यांनी विरोध केलो, विधानसभेच्या भायर विरोध करतात हेच लोक आसात की ज्या लोकांक तांकां पोटान दुखता त्यांच्या सामान्य मनशाची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज केल्ली तांकां नाका. म्हणून म्हज्या सरकाराक सामान्य मनशाचें घर जें आहा पळय न्हू हें रेग्युलरायज करपाक जाय. कायद्याच्या बाबतीत आमी झगडटात तेची चिंता आमकां ना, पण हेंची मनोवृत्ती जी आसा पळय न्ही ही मनोवृत्ती पाड आसा. प्रतिष्ठीत मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानीक पुरस्कार 2025च्या जैतिवंताची घोषणा जाल्या. अंदूवरचा हो पुरस्कार मंगळूरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन हांकां फावो जाला. ते आपल्या संस्थानात कॉम्प्युटेशनल मटिरियल्स विज्ञान विशयांत संशोधक पंगडाचे फुडारपण करतात. ह्या पुरस्कारा खातीर देशांतल्या सर्वोत्तम संशोधन संस्थानांतल्यान सुमार 50 अर्ज आयिल्ले. तातूंतले 10 वेंचीक उमेदवारां सयत मुलाखत करून निमण्या जैतिवंताची निवड जाल्ली. ह्या पुरस्कारा अंतर्गत जैतिवंताक विज्ञान क्षेत्रांत केल्ल्या ताच्या योगदाना खातीर 5 लाख रुपया फावो जाता. हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो डिसेंबर 2025 दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थानात आयोजीत जातलो. देशांतल्या हेर 12 राज्यां सयत गोंयांतूय राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगाच्या निर्णया प्रमाण 4 नोव्हेंबर सावन मतदार वळेरीचे पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू जाली. हे खातीर बूथ पावंड्यावेले अधिकारी घराघरांत वचून मतदारांची म्हायती एकठांय करतले. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्ह्याचे जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अंकीत यादव हांणी ह्या पुराय प्रक्रिये विशीं खोलायेन म्हायती दिली. Election Commission has announced the SIR for the state of Goa. As part of that, all the EROs and the BLOs under them have been properly trained and they have been given kit bags and proper training has been given to all of them. Apart from that, for all the voters, forms have been printed and handed over to the BLOs. From today, the work of distribution of forms has started. All the BLOs have started going in the field and have started the process of distribution of the forms to the voters. By the time the reports have come, till now, today, around 30,000 forms have been distributed across the different assembly constituencies. And this work of distribution of forms will continue to go on till the enumeration phase is there, from 4th November till 4th December. Process of distribution of forms, and after they have been filled by the voter, these forms will be collected back. And after taking back the forms, the draft roll will be published on 9th of December, after which the period of claims and objections will commence. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. नीचे घुटनों के बल. यहाँ कब हुआ?
हुए मैंने तुम्हें बहुत याद किया विल। तुम्हें फिर से मिलकर अच्छा लगा राइली। हेलो हेलो विल, $10 मिलियन का जो हमारी जिंदगी बदलने वाला था, जब तुम्हारी बेटी की जिंदगी दांव पर है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पिता ने मुझे छोड़ दिया, उसे हम दोनों की भरपाई करनी ही होगी। कोई ऐसी खबर जिसे पढ़कर लोगों के होश उड़ जाए, ईमानदारी, खुददारी, जो सिर्फ हमारे अखबार में छपे, सच्चाई की कीमत। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यह खबर मैं नहीं छाप सकता। इसको गिरफ्तार करो। मिनिस्टर साहब के खिलाफ अत्याचार, तुम्हें याद है विजय कुमार, बदला, वीके। यही कहानी है फिल्म नई दिल्ली की, जिसमें नजर आएंगे जितेंद्र, रजा मुराद, उर्वशी और सुमन लता जैसे कलाकार। मुझे तुम्हारा वही हाथ चाहिए। खुदा तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर देगा। कल तुम तीनों जेल से फरार हो जाओगे। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म न्यू दिल्ली 6 नवंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। इसापरांनी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो। बांदोडीची ग्रामपंचायत आणि माधवराव धवळीकर ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान बांदोड्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानावेल्या सभाघरात दीपोत्सव 2025 कार्यावळीचे आयोजन जाले। कार्यावळीत वीज मंत्री सुदीन धवळीकर मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना फाटल्या 13 वर्सां सावन आयोजीत जावपी ही कार्यावळ फुडल्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात जावची अशी आस्त वीज मंत्री सुदीन धवळीकर हांणी उक्तायली। खरेच सणाचो आनंद प्रत्येक गांवांतलो युवा वर्ग, युवती वर्ग जर घेतलो किंवा गांवाचो मनीस घेतलो किंवा शहरांतलो मनीस घेतलो जाल्यार दीपोत्सव 2025 जशे आमी सण हांगा साजरे करता ती मॅसेज संबंध गोंयभर वचपाक जाय। ती संस्कृतीची मॅसेज आसा आनी ह्या संस्कृतीच्या मॅसेजींतल्यान नवी भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन करप हे प्रत्येक समाजातल्या घटकाचें कर्तव्य आसा अशें म्हाका दिसता। आनी तातूंतल्यानूच हे सगळें करपा खातीर 12 वर्सां पयलीं आमी एक मिटींग घेतली, सगळे सरपंच, पंच आनी बाकीचे सगळे आमचे त्या वेळा वयले, आनी तांणी सुतोवाच केलो की आमी हो जो कार्यक्रम आसा तो जे गांवांतले सण आसा त्या गांवांतल्या सणाचो कार्यक्रम एक कडेन हाडून ग्रावंडार करपाचो। आयज देशभरात गुरु नानक देव हांची जयंती मनयतात। गुरु नानक देव जयंती गुरुपर्व अशेंय म्हणटात। गुरु नानक देव हे सीख धर्माचे पयले गुरु, तशेंच सीख धर्माचे संस्थापक आशिल्ले। कार्तिक पुनवेक दर वर्सा गुरु नानक देव जयंती मनयतात। तांची जयंती सीख धर्माच्या पवित्र उत्सवांपैकी एक आसा। हे परबे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्या। आयचो दीस गुरु नानक देव हांची मुल्यां तशेंच आदर्श आत्मसात करपाक प्रेरीत करता, तशेंच बरो समाज घडोवपाक मार्गदर्शन दिता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज आभासी प्रणाली वरवीं 8व्या भारत जापान इंडो पॅसिफीक मंचाक मार्गदर्शन केलें। ह्या दोनूय देशां मदली भागीदारी इंडो पॅसिफिकान रणनितीची वाडोवपाक योगदान करता अशें तांणी सांगलें। तशेंच दोनूय देशां मजगतीचे संबंद फाटल्या 10 वर्सां भितर आनीकूय खर जावन AI, सेमीकंडक्टर, मोलादीक खनिजां, नितळ उर्जा आनी अंतराळ मळाचेर फुडारात सहयोग वाडचो असो मंत्री एस. जयशंकर हांणी उक्तायलो। Our partnership that has deepened so much in the last few decades has greater value than ever before. It serves to enhance strategic stability in the Indo-Pacific and contribute to the economic one at a global level. Maintaining a free and open Indo-Pacific is a stronger imperative, but also a more complex challenge. Our bilateral relationship responds to the changing global scenario, and that is reflected in the deepening of cooperation across multiple domains.
The recent conversation between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi, as soon as she assumed office, is testimony to the priority that we both attach to it. The visit of Prime Minister Modi to Japan in August significantly laid out the joint vision for the next decade. सौदी अरब आपल्या मुखेल ग्लोबल हार्मनी उपक्रमाखाला इंडिया वीक मनयता. रियादाचो सुवेदी पार्क संवसारभरातल्या संस्कृतायेचो लघु स्वरूप जाला. थंयसर भारतीय संस्कृतायेची झलक दिश्टी पडटा. ह्या आयोजनाविशीं भारताचे राजदूत डॉ. सुहेल अजीज खान हांणी दूरदर्शनाक अदीक माहिती दिली. बहुत बड़ा इंडियन कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं, हमारे कलाकार लोग हैं, इंडियन कल्चर की तमाम चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट, इंडियन तरह तरह के खाने यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सऊदी फ्रेंड्स बहुत इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह से वो इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में हैं और ये बिल्कुल एक मिनी इंडिया की तरह यहाँ माहौल है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ मेले लगते हैं उस तरह का माहौल है और हमारे कारीगर लोग मौजूद हैं। राजस्थान से कुछ चूड़ी बनाने वाले कारीगर आए हैं, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से और कलाकारी के साथ 1 मिनट में हमें एक बढ़िया सा कंगन बना के दिया और हमारे सऊदी फ्रेंड्स उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर लाइव मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है, इंडियन कपड़े, इंडियन ज्वेलरी, हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मतदार वळेरेचे पुनरावलोकनाची प्रक्रिया संविधानाप्रमाण आसा. राहुल गांधी लोकांची फटवणूक करपाचो यत्न करता. किरेन रिजिजू हांचो आरोप. वंदे मातरम राष्ट्रगीताक पुराय जाता 150 वर्सां. भाजपा वतीन 7 नोव्हेंबर दिसा आयोजीत जातल्यो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यावळी. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मडगांवच्या रवींद्र भवनात मडगांव, फातोर्डा, नावेली आनी कुडतरीच्या लोकांक भेटयले म्हजे घर येवजणेचे अर्ज कम्युनिदादीक सहयोग करपाचें केलें आवाहन. संकल्प आमोणकार हांणी सांडपाणी आनी मुळावी साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षपद घेतल्या हातात. दयानंद सोपटे हांणी बालभवनाचो सांबाळ्ळो पदभार. मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानिक पुरस्कार 2025 जैतिवंताची जाली घोषणा. बंगळुरूच्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन हांची जाली निवड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.